सांग्या फुटली साळावलेची जायका पायपलायन भिराकुळ फवारो पळोवन लोकांक कलकल रातयां सुरळीत जातली उदका पुरवण नुस्तेबंदी आसतनाय नुस्तेमारी करपाक वतात दर्यांत नुस्तेमारी खातें घुसपला बेकायदेशीर कारवायांत नुस्तेमारी खात्याचेर भाजपाच्या कार्लोसाचो बॉम्ब गळो टॅक्सीवाल्यांनी घातले गाराणे बाबूशाक निमणे डिजिटल मीटर बसोवपाचे केले मान्य पण गोवा मायल स्क्रॅप करपाचे अटीचेर शारीरिक शिक्षणाचेर धेंपो महाविद्यालय आणि साखळे सरकारी महाविद्यालय घडोवन हाडटले संवसारीक विज्ञान परिषद 27 ते 29 फेब्रुवारी 2020 मजगती करतले कला अकादमीत आयोजन. येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. 2 वर्सां आदीं घातिल्ली साळावलेची जायका पायपलायन परतून एकदा सांगे फुटली. सोमारा घडिल्ले हे घडणुकेन पुराय दक्षिण गोंय बेजारिल्लें. फुटिल्ल्या पायपांतल्यान उदकाचो व्हडलो फवारो शूट केल्लो दीसभर व्हायरल जाल्लो पूण सांज मेरेन ती दुरुस्त केली. पूण नव्यो पायपलायनी परत परत फुट्टातच कश्यो हो प्रस्न मात फाटल्यान उरताच. शेळपे रस्ते कुशीक फुटिल्ल्या पायपांतल्यान तयार जाल्लो फवारो भिराकूळ दिसतालो. एकात्र्या झाडावरी वयर वयर सरपी हो फवारो वयल्यान गेल्ले इलेक्ट्रीक वायरींग तेंकता काय कितें असोय भंय दिसतालो. संबंधितांक ही खबर कळटकच सांजे अधिकारी आनी कर्मचारी थंय धांवून गेले आनी मुखेल बुराक तांणी वेल्डिंग करून बंद केलो. कार्यकारी अभियंतो ते विशीं गोवा 365 कडेन उलयलो. पळयात. सकाळी 8:30 सुमार मातसो लायटीचो प्रॉब्लेम जाल्लो पयलीं ताजे बॅक प्रेशर येवन ती वेल्डिंग जॉयंट सुटलो. ही पायपलायन आसली 1400 mm डाया MS म्हणजे स्टिलाची माय स्टिलाची आनी तिका कंटिन्युअस लायन ती जॉयंट बी कांय ना मदीं वेल्डिंग करतात आनी वयर तिका मेन होल आसता तातूंतल्यान भितर तो वेल्डर वचून भितरल्यान वेल्ड करता पायप एक पायप आनी मागीर भायल्यान वेल्ड करता. हो मेन होल आसा तो फक्त उतल्यान भायर सरतकी वेल्यान मागीर वेल्ड करचो पडटा. लायट गेली म्हणटकीर वेल्यान उदक ते बॅक येता ते बॅक प्रेशराचे वीक खंय आसता थंय भायर सरता. सो ताजेर आतां आमी हें केलां कितें परत ते झिरो वेलोसिटी वाल्व म्हणून बसोवपाचो प्रपोजल हें केला. आनी पायपलायन घातल्या कितले तेंप जालें? हे पायपलायन घातल्या 2 वर्सां जालीं. 2 वर्स चालू आसा. गोवा 365 कडेन उलयतना एका अधिकाऱ्यान सांगलें दक्षिण गोंयांत हाका लागून 2 दीस उदका पुरवण जावंक शकची ना जाल्यार 5 दीस लोक सुक्यार पडटले अशी वावडी पातळिल्ली. पूण अभियंतो गांवकारान सांगलें ही पायपलायन वेर्णा वता आनी ती मुरगांवाक उदका पुरवण करता सालसेत वा दक्षिण गोंयाक न्हय. आतां सद्या सकाळच्यान उदक बंद आशिल्लें? हय एक लायनीचें बंद आसा. हे 100 ml नवो प्लांटाचें आसा तें बंद आसा आनी दुसरी आमची 160 ml ची ओल्ड प्लांट आसा ती ताजो रेगुलर सप्लाय चालू आसा. आनी ही लायन खंय वताली तर? ही हांगच्यान पंपींग मेन ही जायका प्लांटाची ही आमगे हांगा वयर शिरवय MBR आसा व्हडलो टँक आसा थंय वता पंपींग करून थंयच्यान मागीर ग्रॅविटीचेर अप टू वेर्णा वता. वेर्णाच्यान ती परत पंप करून वास्को पर्यंत वता. हांगची जे लोकल हें आसा ताका ते ओल्ड लायनीची सगळी सावर्ड्या सांग्यार केप्यां सगळी ओल्ड लायनीच्यान सप्लाय चालू आसा. तुमच्या आनी 8 म्हळ्यार सुरू जातलें? हय 8 म्हळ्यार सगळी कंप्लीट जावन मातशी थोडे वेळ आमकां ती थंड जावपाक दवरची पडटा. 12 मिडनायट म्हळ्यार सगळी उदक रेगुलर सप्लाय कमी आसा. मध्यान राती उदक व्यवस्थीत भरून रावतलें अशें कार्यकारी अभियंतो गांवकारान सांगलें. पूण आमचो बातमीदार प्रहर सावड्डेकारान मात वेगळोच भंय उक्तायला. पळयात. 2 वर्सां पयलीं ही पायपलायन घातिल्ली आनी 2 वर्सां नंतर परतून खूब वेळा हे पायपलायन ही जायकाची न्यू पायपलायन 2-3 वेळा तांकां फुटली. हाजे पयलीं 1-6 म्हयने पयलीं हांगच्यान एक 5 ते 1 किलोमिटराचेर फुटिल्ली. असो हे परतून जायकाची नवी पायपलायन फुटत रावल्या. हातूंतल्यान एक समज आहा की त्या जायकाचें जेन्ना पायपलायन जाता ती खरोखरच ताणें खंयची क्वॉलिटीची घातिल्लें कित्याक 2 वर्सां तरी जाल्लीं आसा हें उदक जायकाचें स्टार्ट जावन. लोकांचें अशें म्हणणें आसा की अशी नवी पायपलायन कशी परतून फुटता हाजेर चवकशी जावची. गोवा स्टेशन प्रहर सावड्डेकर सांग्या शेळपेच्यान. सत्ताधारी पक्षाचो वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदान बॉम्बगुळोच घातला. तोय बी गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विनोद पालयेकाराच्या नुस्तेमारी खात्याचेर. पारंपारीक नुस्तेकार नुस्तेमारी बंदी मोडून दर्यांत भितर वतात आनी हातूंत नुस्तेमारी खातें घुसपलां असो ताणें आरोप केला. ल्हान पोनेळ व्हरचे सोडून व्हडले बोटी घेवन आनी व्हडले मोटर लावन हे रापणकार दर्यांत नुस्तें मारपाक भितर वतात असो आरोप कार्लोसान केला.
हातूंत नुस्तेमारी खातें घुस्पलां असो सरळ आरोप ताणें केला. मात ताच्याच सरकारांतलो नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालयेकाराचेर मात तो कांयच उलोवपाक तयार ना. फिशरमॅन म्हणल्यार ते मोटर घालून भायर सरताय. मोटर परमिसेबल अप टू 8 हॉर्स पावर. ते कितें करताय, कवर घालताय आनी चेंज करताय. 25 हॉर्स पावर मोटर यूज करताय with inside bigger motor. There is lots of violation, size of the canoe. There is lots of violation. Violation is there regarding size of the mesh. Magasa the net use kota, even kimsa mosquito will not pass through the net. It is so bad. I सकाळ गेलो विचार केलो तेन्ना म्हाका एक फिशरमॅन मेळ्ळो फ्रांसीस म्हणून. तो सांगता म्हाका आमचे सर सेटींग आहा फिशरीज डिपार्टमेंटान. आतां हांव डिपार्टमेंट कितें करता ते पयशे कोणाक पावता. I don't know. I tried even to phone director, but I can't get him online. This is very sad that the fish will not be there in the future. Mr. Fisheries Minister appears. So Fisheries Minister, I don't know whether he should be, because last year I had contacted Fisheries Minister and gelte also कोण ban ऐकलं मेळलो in the ban period. So even this year also somebody has died in Concord. So it is sorry state of affairs that the department is not monitoring the ban properly. नुस्त्याचेर बंदी आसली तरी वास्कोचें नुस्तें मार्केट मात भरिल्लेंच आसता. पूण नुस्तेकारांनी सांगतात हें दर्यांत भितर वचून मारिल्लें नुस्तें न्हय, दर्या देगेवेलें, न्हंयतलें आनी मानशेचें. पळयात नुस्तेकारांनीच्या संघटनेचे अध्यक्ष कारिदाद परेर कितें सांगता तें. बोटी भायर वयताय. बोट भायर वचनाय बाबा पोने वयता ओडी वयताय आनी नुस्तें हाडटा. होय नुस्तें हाडटा आनी यार नुस्तें काडली भायली ते भायर मीटिंग म्हणा गांवचे सुंगटां बिंगटां आहा ती हांगासर उड देखून मानशे जाता हिंगा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गोवा टॅक्सीवाल्यांनी डिजिटल मीटर घालपाचें निमणें मान्य केलां, पूण 2 अटींचेर. एक, एपाचेर आदारीत गोवा मायल्स बंद करात. दुसरी अट, राजपत्रात थारायल्ले दर तांकां थारावन दियात. गोवा मायल्सवाल्यांच्या विरोधात ताळगांवच्या कम्युनिटी हॉलात 10 जुलयाक खाजगी टॅक्सीवाल्यांनी सभा घेवपाचें थारायलां. मजत मागपा खातीर ते बाबुशा लागीं गेले. टिका करचे परस एकचार राखात आनी मायकलाक सांगात दियात. बाबुशान सल्लो दिलो. म्हजें कितें, हांव आसा विरोधी पक्षांत. मायकल सत्तेत आशिल्ल्यान तोच तुमकां पावतलो. शेवटाक बरेच गाराणे घातले उपरांत मायकला कडेन उलोवपाचें ताणें मान्य केलें. गोवा मायल्सा खातीर आनी दुसरें म्हणल्यार आतां आमकां मिटर चालू करपाक सोदता ते आमी मिटर चालू करपाक आमी रेडी आहा. म्हणल्यार एज पर रूल आमकां तो गॅजेटीचेर आहा पळय न्हू, ते गॅजेटीचे रेटी प्रमाणे जर दीत जाल्यार आमी मिटर चालू करूंक सोदता. आनी दुसरें म्हणल्यार मिटर चालू केले जाल्यार गोवा मायल्स बंद जावपाक जाय. बाबुशान सांगलां पयलीं मायकला कडेन आनी मायकलाक घेवन मिटींग घेवया आनी मागीर आमी आतां एसेंब्ली चालू जावपाचें सेशन तेन्ना तो म्हणटा मायकल आनी आपूण उलयता म्हणून. When someone has come forward basically to support you all, तुम्ही ताका सपोर्ट करूंक जाय न्हू. मागीर कोणें स्टेटमेंट हांवें वाचलो पेपर स्टेटमेंट कोण म्हणटा मायकल कोण काय म्हणून आमकां सांगपाक कितें, दॅट इज नॉट रायट न्हू. पूण आमी कितें जाता, आमी जाता ऑपोजिशन. हेका कोण वेटेज कोण चड आहा, कोण आहा रुलींग. सो मायकल हॅज गॉट मोर वेटेज दॅन अस as far as that argument is concerned. When he has started fighting for you all from the day one. Sir, I am just saying that you all also need to support you. मायकलच्या चोड पावर तुमकां पयले उलोवपाक फकत तुम्ही फुडें सरोंक जाय सर. आमकां आदार दिया सर. त्यानं कोणाक कॉन्फिडन्स घेवन वचता डायरेक्ट आपले सांगपाक स्टार्ट केलो. कोच आयकूंक जायना सीएम. मागीर सेकंड टाइम बाबू गोयेकर उलयलो रिगार्डिंग. बरें आतां तुमी कितें करूं, बॅक अगेन यू मीट मायकल. Then you call me, I will come and meet him. We will form a strategy against how to fight this. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. कॅसिनोंचेर गेमिंग कमिशन नियुक्त करात. तशेंच कॅसिनोच्या वेव्हारांचेर श्वेतपत्रिकाय उजवाडायात. गोवा सुरक्षा मंचान मागला. मांडवींतल्यान कॅसिनो केन्ना भायर काडटले ताची तारीख सांगात अशें ते मागतात. गोवा सुरक्षा मंच जुलयाचे 10 तारखेक पणजेत सरकाराच्या विरोधात रॅली काडटलो. पणजेच्या चर्च स्क्वेअरा कडल्यान ही रॅली सुरू जातली आणि आझाद मैदानाचेर येवन सोंपतली. कसल्याच प्रकारचें नियंत्रण कॅझिनोचेर ना. ते नियंत्रण गेमिंग कमिशनर जर नेमलो सरकारान सिरियसली जाल्यार कितें तरी जातलें अशें म्हणपाचें. कॅझिनोचो आतां पर्यंत जो वेव्हार भारतीय जनता पार्टीच्या काळान जाल्लो आसा ताजेर बेगिनात बेगीन श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करची. तिसरी मागणी,
कॅझिनो मांडवींतल्यान नेमके केन्ना हटयतले, कित्याक पर्रीकरांनी ताजी डेट 2015 हटयतात अशें म्हणून दिल्लें. विनय तेंडुलकरान आमी आतां नूतनीकरण करचें ना अशें म्हणून सांगलें. अशें हे फटयतात जनतेक, कित्याक हांची बॉल्सां भरपाची असतात म्हणून फटयतात. तर निश्चित कालमर्यादा केन्ना हटयतले ताजें हें दिवचें. तो हे हालयल्ले कॅझिनो जे आसा ते तुमी खंय स्थलांतरीत करतले हें डेफिनीट सांगा. अशा प्रकारची ह्यो 4 मागण्यो ज्यो आसा ह्यो ह्या वेळाचेर गोवा सुरक्षा मंच हो गोंयच्या भाजप सरकार कडेन करता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भायले लोक गोंया येवन आपली आडनांवां बदलतात आनी आपूण भंडारी म्हणून सांगून बोगस ओबीसी सर्टिफिकेट घेतात. तेन्ना तांचेर कारवाय करची अशी मागणी गोवा भंडारी समाजान मुख्यमंत्र्या कडेन केल्या. भंडारी समाजाचे शिष्टमंडळ सोमारा हे खातीर मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळे. गोवा भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायकाच्या मुखेलपणा खाला मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक मेळिल्ल्या ह्या शिष्टमंडळात आदलो भाजपा मंत्री दयानंद मांद्रेकार आनी भाजपाचो उपाध्यक्ष दत्तप्रसाद नायक हांचोय आस्पाव आशिल्लो. भायल्यांच्या बोगस सर्टिफिकेटींचेर ते कितें म्हणटात ते पळयात. ही सर्टिफिकेटी बोगस कोणाक दिताले तितून ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रेवन्यू तांकां आमी खावट्याक एक लेटर केलें आनी तेजे पसून खूब फायदो जालो. ज्यो बोगस सर्टिफिकेटी दिताले ते सगळे सद्या गोंयांत बंद जाल्ले आसा. आज आमी सगळे मेळून हांगा सीएमाक मेळपाक येयले की आमचे जे गोमंतक भंडारी समाजाचे नांव घेवन खूब मायग्रेट जाल्ले लोक हे गोंयांत येता आनी ते सब रजिस्ट्रार वचून नांव आपली चेंज करता. आनी तुमी वाचलां आसतलें सगळे पेपराचेर खूब फावटी नांव अशें चेंज जावन येता. हें न जावचें म्हण आमी सीएमा कडेन रिक्वेस्ट केलां. कित्याक चडशे ह्यो गोश्टी बार्देसान मार्मुगांव आनी सालसेतान ह्यो जाता. हे मार्गेरेट लोक थंय चड जाल्ले आसा. आनी आमी तांकां इतलेंय रिक्वेस्ट केल्लें आसा की जर कोणेंय समज हेचें नांव चेंज केलें सारकें जालें सरकाराच्या वतीन जाल्यार तेणी समाजा कडेन इन्फॉर्मेशन लागून हें सगळें कितें तें लेटर धाडचें अशें म्हणून आमी हेचे कडेन मागणी केल्या. साहेबान सीएमान सांगलां की आमी हेचेर विचार करतले आनी कितें आहा तो न्याय दितले म्हणून. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. फोंडेचे साफा मशिदी कडेन ताबडतोब ट्रॅफिक सिग्नल उबारून दिवपाचे उतर मडकयचो आमदार आनी आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिले. लोकांचे मागणेक मान दिवन अंडरपास बांदून दिवपा खातीर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आनी तेच बरोबर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कडेन उलयतलो अशें तांणी मिडियाक सांगलें. फोंडेचे साफा मशिदी कडेन अंडरपासाची मागणी करत शापूर चिरपुडेच्या लोकांनी आयतारा सकाळी धरणे धरिल्ले. हायवे क्रॉस करतले जाल्यार दुसरो मार्ग नाशिल्ल्यान हांगा अंडरपास बांदून दियात अशी लोकांची मागणी आशिल्ली. हो अंडरपास जावंक ना जाल्यार आंदोलनाची शिटकावणी तांणी दिल्ली. ढवळीकरान कार्यकारी अभियंतो लक्ष्मीकांत नायक, कामत बानोड्याचो सरपंच आनी पंच वांगड्यांक बरोबर घेवन सोमारा ह्या तिठ्याची पळोवणी केली. एट दीस मोमेंट आमी ट्रॅफिक सिग्नल घालता. ट्रॅफिक सिग्नल घातल्या बरोबर हो रोड आमी ओपन करतले. आनी परत एकदा आमचे इंजिनियरांक सांगून हांव स्वता नितीनजी गडकरी कडेन उलोवन हांगा अंडरपास त्या शिवाय मुख्यमंत्र्या कडेन डिस्कस करून हांगा अंडरपास परत जर आमकां आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियन जर एग्री जालो जाल्यार हांगा अंडरपास आमी प्रोसेस करतले. कारण आमचो ऑलरेडी हांगच्यान फर्मागुडयेचो रोडाचो एस्टिमेट फायनल जाल्लो आसा तातूंत आमच्यांनी तो घाले. आनी त्या शिवाय आमचो जो आतां जो मुल्ला जे आमचे जे गोंयचे लोक आसा जे म्हजी मुखावयलीं जीं घरां आसा मुल्ला म्हणून त्या मुल्लाच्या सायडीन आमकां जर 2 मिटर मेळ्ळो जाल्यार जो मिलिटरी कडच्यान अंडरपास आयलो आसा थंय आमी तेवटेन येवपाक चिरपुटकार शापूरकार आनी जे कोण बस स्टँडार वतले तेवटेन येवपाक नवो रस्तो तयार करपाची योजना आसा. महामार्गाचें काम वेवस्थीत जावंक नाशिल्ल्यान फोंडेकार आयतारा रस्त्यार देंविल्ले. हायवे बांदलो पूण थळाव्यांक रस्तो हुबपा खातीर रस्त्याची तरतूद दवरूंक ना हाचे कडेन थळावो पंच राजेश नायकान लक्ष ओडिल्लें. थळाव्यांच्यो अडचणी तांणी मिडिया मुखार मांडिल्ल्यो. सोमारा सुदीन ढवळीकरान उतर दिले उपरांतय तांणी आपली प्रतिक्रिया दिली. पळयात. तेणी आमकां आश्वासन दिलां की तुमकां लोकांक कोणाक रस्तो बंद जावपाचो ना, रस्तो आसा तसो उरतलो. आनी तेणी सांगलां की सिग्नल बसयता म्हणून.
सिग्नलाचो विशय आहा तो आतां लोकांनी मान्य करून घेवपाचो काय ना करून घेवपाचो तेंचेर आसा. पूण आमचो एकच मुद्दो आहा मेन म्हणटा आमकां थंयच्यान वाट जाय सोयीस्कर रस्ते. नाल्यार अदरवायज तेणी सांगलां की भुंयार काडपाचे प्रयत्न करतले. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. दक्षिण गोंय नियोजन आनी विकास प्राधिकरणान मडगांवच्या नुस्तें मार्केटा खातीर 2 बायोडायजेस्टर घालपाचें थारायलां. ते भायर 700 स्क्वेअर मिटरांचे सुवातेत एक नुस्त्या प्रयोगशाळा उबारतले. दक्षिण गोंय नियोजन आनी विकास प्राधिकरणाचे हे बसकेक मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, SGPD अध्यक्ष डॉक्टर रेणुका सिल्वा आनी व्यापक विकास येवजण आर्किटेक्ट अंकीत प्रभुदेसाय हजर आशिल्ले. आज ऑथॉरिटीची मिटींग आशिल्ली. तातूंत भितर एक 2-3 विशयाचेर डिस्कशन जालें. एक म्हणजे फाटीं डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ ऑफिसर हे सगळे येवन तांणी हांगा विजीट केल्ली, रिटेल फीश मार्केट एज वेल एज होलसेल फीश मार्केट. आनी तातूंतल्यान 2 जागे तांणी आयडेंटिफाय केले फॉर पुटींग अप बायोडायजेस्टर्स. सो इन प्रिंसिपली ऑथॉरिटी हॅज गिवन अप्रुवल फॉर पुटींग दोज बायोडायजेस्टर्स. सेकंडली हांगा एक बिल्डींग बांदपाचें आमी पयलीं ठरयलें EIA खातीर, म्हणजे ते फीश हे लॅबोरेटरी बी मिनिस्टर सुरेश प्रभू आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बी येवन तांणी हांगा आयडेंटिफाय केलो. आतां हांगा बांदपाच्या वाट्याचें तांणी म्हणटात की GSIDC इज अंडरटेकिंग फूल दीस रिनोवेशन ऑफ होलसेल फीश मार्केट. सो इन प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हियर एंड सिन्स द एंटायर होलसेल फीश मार्केट इज गोइंग टू बी द हब ऑफ fish, so it is decided that we shift this location to wholesale fish market and ask the GSIDC only to construct 700 square meter of built up area and give it to them. प्रदर्शना खातीर दितले सुवातेचे भाडें 40 रुपया वेल्यान 60 रुपया स्क्वेअर मिटर वाडोवपाचो निर्णय लेगीत हे बसकेत जालो. 40 रुपये पर स्क्वेअर मिटर आशिल्लो. तो आतां सजेशन आसा की तो 60 स्क्वेअर मिटर करचो आनी एक्झिबिशन दिता आसतना डिमार्केट करून एरिया हँडओवर करची म्युनिसिपालिटी. कित्याक अशें लक्षांत आयलां की ते मागतात 4,000 3,000, डिमार्केट 3,000 सारकी केली वचना किंवा घालता आसतना ते 10,000 ऑक्युपाय करता आनी मागीर थंय डिस्प्यूट जाता. पयशे दिवपा टायमार मागीर सदांच काचकी जाता. सो ताणें म्हटलं आतां की एक आमचो कोणी जाल्यार ऑफिसर सारके डिमार्केट करतलो आनी म्युनिसिपालिटीच्या इंजिनियरा कडेन जागो हँडओवर करतलो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वेळसावचे पंचायतीचो पंच वांगडी अशोक डिसोजाच्या आउट हावजात सिलिंडराचो स्फोट जालो. स्फोटाक लागून आउट हावजात उजो भगभगूंक लागलो. वेर्णेच्यान उजो पालोवपी दळाची गाडी आपयली खरी, पूण तातूंतल्यान उदकच येना जालें. उपरांत वास्को सावन फायर ब्रिगेड आपोवची पडली. तो मेरेन घराचो लासून गोबर जाल्लो. सोमारा दनपारची खबर. थळाव्यांनी सांगलें, आमी ह्या घराक लागिल्लो उजो पालोवपाचो आमचे परीन यत्न केलो. वेर्णेची फायर ब्रिगेडे आपयली, पूण तातूंतल्यान उदक येच ना जालें. मागीर वास्को सावन दुसरी फायर ब्रिगेड आपोवची पडली, पूण तो मेरेन आउट हावजांतल्यो चडश्यो मोलादीक वस्तूंचो लासून गोबर जाल्लो. उपसरपंच सिल्विया डिसोजा म्हणटा, सरकारान उजो पालोवपी दळाच्या गरजां कडेन गंभीरतायेन पळोवपाक जाय. वेळसावाय उजो पालोवपी दळाची वेवस्था जावपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. We tried to extinguish by ourselves. We couldn't. So we called a fire brigade. The fire brigade could not come to the site because there was an illegal garage constructed there just about 1 year back. And the fire brigade had to go back, and the fire brigade also, the pumps were not working. पयली फायर ब्रिगेड येयलो ती रोखडी येवन तरी तें पालयलो जाल्यार कित्याक जायती प्रॉपर्टी सेव जावपाची, पूण येवन कसलो फायदो ना जालो कित्याक ती वेळेन चलना आसलोली. आनी गोवोरमेंटान मातशें हेजें एंगेजचें कित्याक आमगे वेर्ना आमगे बोगले पोटमा मापयताय बट हिंग एश कोन्न ही चलना आसलोली. एश कोन्न फायर ब्रिगेड दोन कसो फायदो आसा आनी वास्को कोसून येत म्हणल्यार सगळें काबार जालें. आनी फ्युचराक आमगे गांवां एश कोन्न कितें जालें सो केसो एमर्जन्सी येयले जाल्यार ते हांव गोवोरमेंटाको मागोता तें एक प्रोविजन दवरचें. तूं फायर ब्रिगेड येयलो हय आमगे कोस्टल एरिया हिंगा आमगे एक वेलसाम पासून एक तें दवरपा जाता. लॉस आसा तें मिनिमायज करपाचें ट्राय केलो, पूण तेजे मॅक्झिमम लॉस जाल्लें आसा. अजून जे कितें कॉज ऑफ फायर आसा तें अजून आमकां अजून कळ्ळें ना, पूण लॉस तेजे भरपूर जाल्ले आसा. तितून भितर ते इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम्स आशिल्ले आनी बाकीचे खुबशे ताका डॅमेज जाल्ले. वेळसावच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. कुजिराचें SS धेंपो महाविद्यालय आनी सरकारी महाविद्यालय सांखळी हांच्या जोड पालवान शारिरीक शिक्षण आनी एलायड सायन्साचेर आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानीक परिशद घडोवन हाडटले. ही कार्यावळ
27 ते 29 फेब्रुवारी 2020 मजगती कला अकादमीत जातली. कार्यावळीच्या आयोजना खातीर SS धेंपो महाविद्यालय आणि साखळी सरकारी महाविद्यालयान शिक्षण संचालनालय आणि राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण तसेच क्रीडा विज्ञान संघटनेचो तेंको घेतला. To bring this message to everyone so that everyone can look forward to this event and be ready to participate in it, to be able to enjoy not only the information, the awareness, but also prepare themselves in the areas of health and well-being apart from sports performance. हे परिषदेत आंतरराष्ट्रीय निमंत्रक, देश परदेशातले मार्गदर्शक, राष्ट्रीय आणि थळावे शिष्टमंडळ, विद्यार्थी शिष्टमंडळ, शारीरिक शिक्षण घेवपी विद्यार्थी आणि शालेय विद्यार्थी वाटो घेतले. मॅरी कॉम, सुनील क्षेत्री आणि लिएंडर पेस बीजभाषण करतले. And in this conference, we have invited around 24 to 30 resource persons from India as well as abroad. And they will be coming here, they will be delivering their ideas, thoughts, which will help us in promoting sports also in Goa and India as a whole. So we want to bring this in this conference, highlight them that Goa has also contributed towards the Olympic movement in India. The main aim of this conference is to ensure that the benefits accrue to our student community, not just in these two colleges but all across Goa, especially the Department of Physical Education that is running in Don Bosco's college. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. 11 जुलयाक गोमंत रंगभूमी दीस मनयतात. गोंयचे लेखक आणि कवी संत कृष्णम भट बांदेकरांचो हो जल्मदीस. अंदू ह्या दिसा निमतान गोंयचे रंगभुंयेचेर खाशेलें योगदान दिल्ल्या 12 रंगकर्मी आणि नाट्यकर्मीक कृष्णम भट्ट बांदकर आणि रंग सन्मान पुरस्कार भेटयतले. कला अकादमीत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन पुरस्कार फावो जाल्ल्या मानेस्तांची नांवां जाहीर केली. कला अकादमीत पुरस्कार भेटोवपाचो हो सुवाळो 11 जुलयाक सांजे 5 वरांचेर सुरू जातलो. फामाद अभिनेत्री वंदना गुप्ते ताका हजर रावतली. ह्या सुवाळ्या उपरांत संगीत अहिल्योद्धार नाटकांतल्या पदांचे सिडीचे विमोचन आणि नामनेच्या गायकांची मैफल सादर जातली. संत कवी कृष्णमन बांदकर हेजो जन्मदीस आणि त्या दिसा आमी गोमंत रंगभूमी दिन म्हणून साजरो करतात. ज्यांनी ह्या नाटकांनी योगदान दिल्लें आसात त्यांच्या खातीर आमी खास पुरस्कार म्हणल्यार कृष्णम भट्ट बांदकर पुरस्कारान आमी सन्मानीत करपाचें ठरलेलें आसात. त्याच बरोबर ज्यांनी ह्या नाट्य क्षेत्रांत योगदान दिल्लें आसा तातूंत आमी 6 पुरस्कार जाहीर केल्ले आसात 2019-20 वर्सां खातीर. ह्याच समारंभात प्रज्ञावंत रंगकर्मीक सुद्दां एक रंग सन्मान पुरस्कार दिवन आमी सन्मानीत करतात. संगीत अहिल्याद्वार हे नाटक हंस थिएटर ट्रेनिंग सेंटर फोंडा यांनी रंगमंचेर सादर केलें. स्वर्गीय बांदकरांच्या ह्या नाटकाचेर नाट्यपदांचे चालीक मौखिक अथवा खंयच्याय स्वरुपात उपलब्ध नाशिल्ल्यो म्हणून गोमंतकीचो एक युवा दमाचो संगीतकार श्री अजय नायक यांनी नवे स्वरुपात हे चाली रचलेले आसात आणि त्याच संगीताची एक त्याचे स्मृतीक एक कायम आठवण रावची म्हणून आमी त्या निमित्तान त्या अहिल्योद्वार संगीत नाटकाची एक सीडी तयार केल्ली आसा आणि त्या सीडीचे सुद्धा विमोचन त्या दिसा जातलें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.